रेल्वे रुळाचेर भोंवपी 7 म्हशींक रेल्वे पोंद आयिल्ल्यान मरण आयलें. तातूंतले एक साल्वार जाला. 7 म्हशींचो पंगड रेल्वे रुळावेल्यान वतालो तेन्नाच त्या रुळावेल्यान वचपी रेल्वेच्या धपक्यान 7 म्हशींक रेल्वे पोंदांत चिड्डून मरण आयलें. ही घडणूक मंगळारा वास्को रेल्वे स्टेशना कुशीक घडल्या. 7 म्हशी ज्यो म्हाका दिसता खंय तरी हांगा रेल्वे लायनीचेर बसलेल्यो ते काल सांजचे तांकां एक ट्रेनींग तेंचे आपटोवन तांकां एक्सिडंट जावन भितर 7तले 6 जाण बफेलो जे आसा त्यो मेल्यो आनी एक काफ धाकटे ते इंजर्ड जाले. ते इंजर्ड आहा तांकां आमी इमिजिएटली गाडी केली आनी आमी ताका ध्यान फावंडेशन केप्यां ट्रिटमेंटा खातीर आमी ताका रातोरात काल आमी शिफ्ट केले. आनी आतां हांव ऑलरेडी आमचे रेल्वेचे ऑफिशियल्स आसा तेंचे कडेन उलयला. आमचे वास्कोचे आमदार कालूच बाब तेजे कडेन सुद्दां हांव उलयलो आनी आतां आमी सगळे जाण मेळोन ते आतां आमचे कार्कस जे आसा ते कशे डिस्पोज करपा तेज्या लागून आतां आमी आयज सांजचे म्हटल्यार तेजेर डिसिजन घेवन आयज सांजचे म्हटल्यार आमी ते डिस्पोज करपाचे आमी चिंतलेले आसा. म्हाका दिसता पीपल फॉर एनिमलाचे स्टाफ जेंच्यांनी काल ताबडतोब तांकां न्यूज मेळटात ते हांगासर येयले तेंच्यांनी ते शिफ्ट करपाक इतके हेल्प केले तेंचे सुद्दां हांव देव बरें करूं म्हणटा की तेंच्यांनी काल खरेंच बरें काम केल्लें आसा.